व्हंकले सिंगारच्या म्हळ्यार आमगेले एक समाजान तूं पूर्ण दुखून एक चोलना येयले एक विषय आमी खंयचे एक व्हरडिके गेल्यार व्हंकल कितले चंद दिसता सा व्हंकलेल आवसूलाय कास कितले चंद जाला आनी एक गुरबिणी कपडा गेल्यार एक फूल मारलेला कितले चंद जाला म्हूण पुरा आमी सांगता ती जाल्यार ह्या पुरा हाजे मागशी एकल्याल एफर्ट्स आसता असलेची एक 25 वर्स दुखून ह्या प्रोफेशनांत आसून 1,500 वयरी एक व्हंकलेक सिंगारलेल तसल्या श्रीमती विद्या अशोक कामत आज आमगेलो टू लायव्ह स्ट्रिमींग स्टुडिओंत आसा ती हांव तुमकां कार्यक्रमाक स्वागत करता. विद्या तुमी ह्या प्रोफेशनाक फस्टाक कशी आयली ती कशी सूर केली ह्या प्रोफेशन तुमी? आमगेल्या घरांत म्हण आमी एक जॉयंट फॅमिलींत आशिल्लींची तशी म्हगेल्या माय पुडद कोण तांणी वाडिके श्रृंगारच्या आनी वता आशिल्लींची तशें देखून हांगा कशें जालें म्हळ्यार म्हगेल्या मायन भायर चमकला री आमगेल्या घरा भितरी कोणें एक जेवण जावकाना म्हळ्यार म्हगेल्या बामणाल बाप्पम एकली घरा आशिल्ली हुशार नातिलें तशी तांकांय लागीं कोणें जावका म्हण तशी म्हगेल्या मायगेलो म्हाका वचचे चान्सीस मेळनाशिल्ले फुडें तशें देखून वचना नाशिल्ली जाल्यार वाडीक जावन एक क्रमेण एक 5-6 वर्स नंतर कसं जालें म्हळ्यार म्हगेल्या मायक एक श्रृंगारच्या एक आशिल्ली वाडीक तेन्ना म्हगेल्या माय एक खायनच जालें जोरू त्या खायनच जाता तांकां लागीं कोणें वचका न्हू तांगे लागीं म्हूण सांगून लागीं चमकलेलें हांव तितलेची लागीं थंय वचून ते मुलकी आशिल्ली त्या वाडीक थंय हॉलान तूं ते व्हंकले श्रृंगार येता आनी म्हगेल्या मायेक बसच्याक कुडवाना तशी जालां कडरी म्हाका तांणी रब्बून व्हंकलेक तूं पंती अशी घाली तशी घाली कपड अशी न्हेसय थंय पिन्न घाली हांगा पिन्न घाली म्हणून बशील कडेन सांगून कशी त्या व्हंकलेक हांवें चंद करून न्हेसोवन पेटयलें जाल्यार म्हगेल्या मना भितर समाधान ना इता म्हळ्यार आमी करची काम पळयतना आमकां तें परफेक्ट जाल्ला की ना म्हणून आमकां मात कळटा बाकीच्या कळना त्या विशयी कळवा ते सकून मनांत मस्त समाधान म्हण ना जाल्यार बाकीच्यान पळयतना पुरो जाणां चंद जाला म्हण म्हणला लायक जाला जाल्यार सुरे पंतानो कसले गोतनाशी करचें म्हणटाना तशी थंय दुखून हांव सुरे एक व्हंकलेले आनी तूं श्रृंगारचें आनी तूं सुरेच म्हगेलो अनुभव म्हणत ताजे नंतर एक मेहंदी घालची एक तशी जाल्या मेहंदी घालच्या म्हणून एकलीक म्हगेल्या मायन विंगड एकली सांगून आशिल्लें तिने कसं केलें रात्री 10 घंटा येवन म्हणलें अशें मागीर म्हाका पांय येवचें जायना म्हूण तशें येवचें जायना म्हूण म्हणटाना रात्री कसं करचें मेहंदी कोन्स ना हांड घर कडेन तसलें ना आनी म्हाका कसं म्हळ्यार तितलें म्हणटा म्हाका कसलें मेहंदी कोण दोन घालची म्हणटा म्हाका कसलें ना अभ्यास ना म्हाका तांतू आनी एक कसं म्हळ्यार आर्ट करता आशिल्ली हांव अशी खंयची एक पिक्चर पळोवन तशी करच्या प्रयत्न करता आशिल्ली कळ्ळो त्या एक म्हगेल्या अनुभवान मागीर माय म्हणाली अशी तिका जायना म्हणला आतां कसो करचें तुजें वचून घाली पांय वचून तिका मेहंदी तें हांगा थंय मंजेश्वरा वचूं का एक दोलता कोणाकय घालून गोतना म्हणटा थंय वचून कसं केलें हरतिसू सकाळीं वचून अंगडी वचून कोण घेवन येवन रात्री बेसून 10 घंटे नंतर तिने सांगला की 10 घंटे नंतर बेसून एक पेपर आरी पेन्सिलान म्हगेले हात ड्रॉ करून ताजवेरी पेन्सिलान बेसून पुरय कशी घालचें म्हूण पुरय ड्रॉइंग सोडून बसली 12 घंटे न्हिदनी इता म्हणून टेन्शन पाहिजे कशी घालचें म्हूण सांगून तशी वचून कडेरी एरदीस वचून कोण घेवन चमकली थंय वचून एक 4-5 घंट्यान 4 घंट्यान जावची काम म्हगेल्या हातान 6 घंटे लागले घालताना गो तसं या कोण दोन घालूक कोण हात सगळे कडकडे तसं घालची म्हणारी आनी कशी घालून 6 घंटे कोण घाली तिका जाल्यार मना समाधान जाल्ली थोड्याची इता म्हळ्यार थोड्याची ड्रॉइंगाचे थोडे टच आशिल्ले तेच तुका एक घालून सोडली तिका तशी घालून तिका खुशी जालें व्हंकलेक खुशी जालें तुका म्हाका समाधान जालें ते घालून आयली ते एक मेहंदी घालचें म्हगेलो एक सुरय अनुभव तशी आनी एक कडेन कशें जालें म्हळ्यार एक दुर्बळ व्हंकल आशिल्ली तांकां म्हळ्यार आनी तांगेलो ना आशिल्लो अम्मान एक कश्टार तांकां चेडू म्हाका 2 चिली चेडू तांगेले आशिल्ले तशें तिगेले एक वाडीक एक म्हगेल्या मायन केन्नाय म्हणचे आशिल्लें तिका तुगेले वाडीक हांव श्रृंगार तुका तूं कसलेंय एक टेन्शन घेवं नाका करता म्हणून सांगून जाल्यार त्याच टायम म्हगेल्या माय कसं जालें म्हळ्यार तेदन तशी न्हू श्रृंगारची जनय उणी आशिल्लीची तेदना एक वोट 4 जन मात्र आशिल्लीची सम पळोवचें गेल्यार आमची गेल कास मारचे सावन फिल्माचे पळय
तेदन मागीर मायन कसं केलें त्या वर्डीक एक तांकां वचका अशें आनी हें चिल्ली सोडू जायना म्हणटना कसं करचें म्हण म्हाका पळय दीस राबून घरकडे म्हाकाची कास मारचें न्ही पुरे दाखोवन तूं अशी कर तशी कर ते खोळवी घालचे सादारण सुलभे काम नाही ते वय. कळवा त्यापुरे म्हाका सांगून दिलें वस म्हूण तशी त्या सुरे ते तिगेले त्या वकलेले वार्डीक आशिल्ले शिराली महामाय गणपती देवस्थानांत तशी त्या एक देवस्थाना जाग्यार एक सुरे वकले एक शृंगारलेला हांवें म्हाका तें मस्त खुशी इता म्हणून देवाला अनुग्रहान आमी ह्या शृंगारचें काम केलें म्हणल्यार म्हाका एक मना आजिकी समाधान आसा तशी थंयसूर केलें आनी कसं म्हळ्यार तांचे लग्नय थोडे तशीची ते धारे म्हण घालचे वेळ उपरांत चड उणी जावन म्हाका जाल तितले वेळ मेळ्ळे तिका करूं इता म्हळ्यार सुरे वक्कल म्हाका टायम ते कशी कीप अप करची म्हण कळना म्हाका तसो करून म्हगेलें काम हगूर रितीर जावन त्या भरपूर म्हाका टायम मेळ्ळा ते भट मामान आप्पो चाकांनी पुरे जावचे समज जालें तशें त्या वक्कल मात्र चंदी जालाली वक्कल त्या एक म्हाका आत्मतृप्ती आसता केला म्हूण सांगून तशी थंय दुखून म्हगेलें प्रारंभ जालें तशी एक सणफूल माळचे तशी जाल्या एक मंजेश्वरा एक वकल अशी एक देवाल जाग्यान तूच म्हाका एक म्हगेले प्रारंभ केला केदन की हांव प्रती एक वकल जाल्यार प्रती एक देवाल जाग्यार केला हांवें मंजेश्वर देवस्थाना लागीं घर आशिल्लें तांगेलें थंय तिका एक सुरे एक मेहंदी घालू चमकलें हांव त्याची वकलेक मागीर गुरबिणी सणफूल माळो चमकलें हांव थंयची मंजेश्वरान तुजी त्या म्हगेले प्रारंभा टायमाचे वकलां केलें काम म्हगेलें आता हा पुरा तुम्ही वचून एक आम्ही एक वर्डिके सिंगारच्या वत म्हणतना तर ताने पुरा एक फॅमिली एक आमकां गुर्तू परिचय नातिले आमगेल संबंध भितर आसा ती सो तुमकां केन्नाय दिशिल्लास की हांव एकली हांगा कशें आसा की म्हाका कशी एक फील जाल्लेलास की लोनली फील जाल्लेलास की ना हांव आतां खंयीच चमकला रे तांगेले घरकड कशें म्हळ्यार रे केलो घरकड चमकला कशें म्हळ्यार तांणी एक तांगेले कुटुंब भितरवेलीशे तांणी पळयताची केलो कडेन तांकां कसं म्हळ्यार तांकां उलोवन गोत आसना पुरो जाण नाका येवन तेन्ना आमी कसं करता आशिल्ली म्हळ्यार हांव तांगेलो टू आवाजान उलयता आशिल्ली आवाजान तांगेलो उल्लोन अशें शिकून ते वकलेला एक दुकान उल्लोचें इता म्हळ्यार वकलेक तुगेले म्हाका एक कपडा प्राण दाखय कशें आनी तुका फाल्यां कशी जावका अशें तशी म्हण तूं सुरेखा म्हाका एक सांग तुका एक पर्टिक्युलर अशी जावका तशी जावका म्हण सांगल्यार हांव फाल्यांक तशी कर टायम आसना आनी की म्हण सांग तशें चडते पूण दीस वचून राबता आशिल्लें पळय हांव चिके दूर वच जाल्यार म्हण सांगून वकलेला पळय अशें पळय उल्लोन वकलेला आम्हाला पळय उल्लोन तांगेले भितरी हांव मेळन वता आशिल्ली इता म्हळ्यार तांकां कसलें जें काम जाल्यार मागीर कर कावता हांव म्हण सांगून तांणी पण म्हळ्यार बुरे वकलेले घर म्हणटा एक गोत आसना मस्त काम आसता सकट सोयरी येवन आसताची घरांतूय काम आसता म्हणटा तांकां गोत आसता सन सन काम आनी परत सांगचें हांव तांकां अशें वीड कोरको मागीर वीड कोरको आंडी हांव करता म्हण सांगून तशें तसलें परेस चिल्लर चिल्लर काम परेस पळय हांव तांगेले कोर न्हू तांगेले मेळन वता आशिल्लें तशें तुकून म्हाका ते गेल्यार एक कसला आयली फूल दिसू रबून आनी केदान फाल्ली जाता म्हण तसलें कसलें एक भावान लेन आशिल्लें ना आतां तुमी सांगला तुम्ही फुडदूस वचका आसता आशिल्ल्या भायल गांवा लग्न तर वर्डिक म्हणटा तशी आसता वर्डिक म्हजी भायल गांवांत आसता सो तुमी ते कशी बॅलन्स केला तुम्ही 1,500 वयर वगल्यांक सिंगरला म्हळ्यार तितले टायम तुमी घरा दुखूनय भायर वचका आसता सो तुमी ते कशी बॅलन्स केला त्याचे हांव सांगूंक गेलें कसं म्हळ्यार म्हाका एक 21 वर्सां वर्डीक जाल्या 10 म्हयन्यान म्हगेलो मालगड पूत जालो मागीर एक 5 वर्स भितर आनी एकलो जालो तशी म्हगेल्या धाकले पुत्ताक एक 8 वर्स नंतर हांव अंत भितर भायर सरलेली करचो जाल्यार 5 आनी 8 वर्स म्हळ्यार सान्ना पळय चेडो सोण वचाक कश्ट जाता इता म्हळ्यार म्हगेले माय वता आशिल्ली न्हय तशें घरा भितर कोणेय एक जावको जाता पळय म्हूण तेदन कसं म्हळ्यार सकाळीं आमी वचका जाल्यार पुरे एक गांवांतू जाल्यार घरांत सकाळीं उगोगी कोरून दवरून वच आशिल्लें धाकलो स्कुला वता आशिल्लें तेन्ना धाकलो न्ही मालगड स्कुला वता आशिल्लो तशी तागेले जेवणाचें हें आतां पुरें रेडी करून दवरून मागीर म्हगेले बामून तांकां चेडवांक हाडचें करचें तांणी करता आशिल्लेची तशें तांकां जेवणाचें न्ही पळय करून दवरून वच आशिल्लें मागीर तो मालगड 5 वर्स जाल्यार चिक्के मॅच्युर्ड आशिल्लो तो तेच करून धाकले भावाक घेवन तो मॅनेज करता आशिल्लो टीव्ही पळोवच्या बसून ताका पांयार घेवन बसोवचें तसलें परत तो करता आशिल्लो तेच करून म्हाका चेडवा निमित्त मस्त कसलेय प्रॉब्लेम जायनाशिल्ले गांवांत आसतना मागीर परगांव वतना कशें म्हळ्यार तांकां 2 जाणांकय म्हगेले आक्काल घर कडेन सोण वच आशिल्लें म्हगेले आक्कानी गांवांत वचाची तशें तांगेले घर कडेन सोण हांव थंय वच आशिल्लें इता म्हळ्यार हांगा घर कडेन सोडे म्हळ्यार माय आसतना तांकांय तांणी भायर वता आशिल्लीची तशें तो अशी मॅनेज करता आशिल्ली
ओके तुम्ही ह्या एक 25 वर्स ह्या प्रोफेशनांत आशिल्ले सो तुमगेल मनांत तुम्ही मस्त कडेन सिंगारचे केल्ल्यान खंयचे एक काणी तुमकां केन्नाय उडगास आशिल्ली तसले एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो त्याची एक वर्डिक कोड्याला तसिलंगा तन्नी बॉम्बईचे ಚೆಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲೋ ದೊಗೈ ಬೊಂಬೈಚೇಚಿ ಜಲಾರಿ ತಂಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಪೂರೆ ಕೊಡ್ಯಾಲ ಆಸಿಲಿಚಿ तेच तकून तांणी कोड्याला हाडून वर्डेक केलं वर्डेक तांगेल वर्डेक जाल्ले वर्डेक जाल्या नंतर एरदीस आमगेल पळय आमी शृंगारलेले फूल हाडलेले ताजे पुरे एक पेमेंट ताका तांणी आमकां आपयताशे नेक्स्ट डे ते वत्ताना आमी कशें म्हळ्यार आमी काम कोरनासतले जाल्यार काम केलेले हेर दीस आमी थंय वचून तांगेले पेमेंट वतना थोडे भिवन वचचे कित्याक म्हळ्यार आमी कसले सांगिल्लें तांकां चड दिसता की अशें तशें म्हूण मनान ताका भिवन वचचे तशें तांगेले थंय बिल घेवचें म्हूण चमकाली थंय वतना बापसून कसो केला कितले हांव सांगला की तितले दिले दिवन ताजे नंतर वापस 2000 काण म्हाका दितस घे हें कसं म्हळ्यार तूं म्हगेल दुवेक इतलें चंद केला की आमकां मना कशें आशिल्लें पळय तशी करून दिला तूं ताजे खातीर तुका म्हगेल तर्फेन दिता आसा म्हूण सांगून कळवा तशें दिलेलें त्या एक दितना म्हाका खूश जालें कसं म्हळ्यार वतना भिवन वचूंक गेला थंय वचून बापसून ते एक म्हाका एक ताणें एक मनान वय मनान तूं ताणें एक खूश जाला म्हूण दितना पळय त्या संतोश आसा पळय न्ही आमकां बरें सांगता आमगेले कामा भितर आसा पळय आमकां तसल पळय कोणाचें एक त्या म्हणटा एक सान उतर सांगल्यार ते मना जेवची खुशी विंगड चलवा त्या एक 2000 पशी चड वय बदशी तशी मागीर कसं म्हळ्यार चडते कशें म्हळ्यार केलो जाणांना आतां जेन कशें आसा म्हळ्यार केलो विंगड रितीर खर्च करताना आतां आमी कसं म्हळ्यार आमगेले कामान ते कशें म्हळ्यार सकाळीं आमी न्हीद ना आमकां आत्ताच प्रकार पुडी बीन ना 4-5 घंटे नंतर वचशील आतां तूं 3 घंटा वचका इथं आत्ताच आमगेले प्रोफेशनल मेकअप जावं का म्हणटाना ते एक मेकअपाची 1 घंटा दुखून 1.5 घंटा मिनिमम आमगेल चलांका इथं म्हळ्यार आमी पुढे दुखून करता देखून थोडे हात बसला आत्ताचे साधारण एक 2-3 घंटो खाली तोंडा मेकअपा जावका तेच तुका न्हीद ना अशी 2 घंटा रात्री परत 3 घंटा जाता आमी उठान वताची आनी आमगेले GSB आमची गेला कसं म्हळ्यार सकाळ तितले घंटा आयला री 4 कापड चेंज करका नावा म्हणताना साधारण लग्न परत जावन म्हणताना लग्ना कापड लास्टाचे कापड चेंज करताना एक 3 घंटे जाता ते सगळं 3 घंटे आमी ते हॉलांत वचका ते आमगेले कस्ट पळय कितलें म्हणजे आमकां मात कळटा सकाळ 4 घंटे 3 घंटे काम स्टार्ट जाल्यार साधारण 12:30 ते आमकां बसना रब्बून काम कळवा त्या बरं कळना म्हळ्यार तांणी म्हणटा कसं म्हळ्यार एक कपड न्हेसूत न्हय रब्बून थोडा मेकअप करची न्हय तितलें न्हय म्हूण सांगून ताजे मागशी कितले वाउंट आसा म्हूण सांगून ते आमकां मात कळटा कळवा तशी दुड्ड दिवचे विशय येताना केलो जाणां कशें म्हळ्यार अयो ताका दितली वय आकी इतली वय तशी पळय केला वचता जाल्यार अनेक कडेन करतना तशी जाल्यार कसं म्हळ्यार तांगेले मस्त्यान आपण करूं आशिल्लें आनी आत्ताच टायप आनी पळय मेकअप आनी म्हणटा प्रोडक्ट्स पळय कंडापटी मॉल आसता पळय चांग कंपनी म्हळ्यार आमी तशी दुड्ड घालता कळवा तस तकून आमी सांगिल्ले बिल आनी तांकां ते चड म्हूण दिसता कळवा तांतू वाउंटस हें प्रोडक्ट्स मॉल अशें आमी तांकां ते ज्युवेलरीज घालका न्हय टायम आसा ज्युवेलरी पळय घालका त्या पळय कशें म्हळ्यार पुडी पळय भाड्या म्हूण हाडटा आशिल्ले आतां आमी पळय भाड्या हाडल्यार आमकां पूरपणा इता म्हळ्यार तांकां घालेली आशिल्ले तांणी 1 दीस भितर हाड दिनाची 1-2-3 दीस नंतर तांणी परगांवां गेल्यार तांणी 3 दीस नंतर येवन हाड दिवची म्हळ्यार बकलेक पुरे काण पेटोवच जायना तशी पेटोवन सोडता आमी तशी तेच ना तेन्ना आमी कसं म्हळ्यार ते ज्युवेलरी घालची दुड्डू त्या घेतना आमी लायक चांग क्वॉलिटी म्हळ्यार तशी ताका दुड्डू घालता तशें करून त्या परिस्थितीन आमगेले बिल थोडे चड जाता तेन्ना आमी ते सांगता तांकां केलो जेन्ना एक वर्डिकेचे जेन्ना म्हाका सांगिल्लें तुगेलें बिल चड म्हूण जाल्ला म्हूण म्हाका गोत आसा जाल्यार हांव आर्ग्युमेंट करना तुगेलाक कसं जाल्यार तुगेलें काम आमकां खुशी जाला कळवा त्या एक उत्तर म्हाका उलयलें मस्त खुशी तर तांकां मना गोतच ना बिल चड जाल्यार व्हरना ताका हांव कसं म्हणचें म्हळ्यार तुमी कसलेंय काम करतना तुमी एक सुरे कसं म्हळ्यार दुड्ड सुरे तुमी मना दुडवाची आशा करनाका सुरे आमी काम केलें प्रामाणीक जावन आमी काम करूया तांकां काम खुशी जालें दुड्ड आपणेतल्याक येता तशी ताजे हरी हांव तें केलेलें म्हाका तशें तसलें 1-2-3 इन्सिडेंट जालें म्हाका बारीक खुशी इता म्हळ्यार आमी काम आनी सुरे आमी मन दिलें दुड्ड आपणेतल्याक येता अनेक मिगेल अनुभव कसो येयलो म्हळ्यार एकले ಚೆಲ್ಲಿ हांव घरकड चमकलेली तिगेले एंगेजमेंट ड्रेस कोरका
ती ॲक्च्युली हांगा न्यूयॉर्क आसा. न्यूयॉर्क देखून ती हांगा आयला ती म्हाका सांगता आसा हांव तिगेला अशी म्हणलें तुका आमगेले कशें गुर्त जालें म्हण सांगून ताका ती सांग म्हाका विद्यमय तुका गोत ना तू न्यूयॉर्कात कितली फेमस जाला गोतस की म्हाका आश्चर्य तसं इथं तितलें म्हणटा म्हाका म्हण हांव आजीक एक असं म्हणारी कितले सकलच्यान तसं म्हणारी इंग्लिशान सांगलें डाऊन टू अर्थ कळवा तशी मागेल आजीक येत म्हणा म्हाका एक चूत येना इथं म्हणा म्हाका कळला म्हणून येना मिगेल इथं म्हणा शिकची मस्तस आनीक शिकून जायन बी गेले 25 वर्स जावन आसतलें जाल्यार हांव शिकची मस्तस तेच तो म्हाका तिने सांगतना हांव तूं न्यूयॉर्का भितर कितले फेमस जाला गो तसो हांव कितली जनाक पुराय तुगेला तेंचे मत सोशल मिडियान ताणें पुराय तिने मस्त जन आतां एन्क्वायरी पळय करतना सगळ्यान तुगेलेंय नांव सांगचें म्हूण सांगून ताका चिंतन म्हाका मना भितर दिसता सावा जेव्हा म्हाका कळनाशें कसो प्रोजेक्ट आसा भायर म्हूण सांगून आमी उलोवच पशी आमी केलें काम तेची म्हणचे हांवें तेची आमगेला आमी उलोवका म्हणना आमगेले कामां उलयता मस्त उलयता तशी त्या एक केला म्हाका अनुभव असो मिगेला हांव लायफा विसरून आनी त्या पुरे तशी आत्ता काला चलयो तुमी आत्ता कप नेसोवच्या वत्तान की व्हडीके की आनी खंयचे फंक्शन आका तुमकां कसो चॅलेंजीस येता एक मॉडर्न जावन आशिल्ल्या एक युथांक तुमी सिंगार्स येतना आनी फुडले ट्रेडिशनय दवरून घेवन न्हू सो ते कशें आसता तुमगेले एक्सपिरियन्स बरें छान क्वेश्चन तुगेला कसं म्हणणारी स्टार्टिंगार करतना आमगेले कशें आशिल्लें म्हणणारी मेकअप म्हण आशिल्लें जाल्यार आत्तां म्हणके न्ही मस्त न्ही तेन्नाच एक चेल्ल्या रिक्वायरमेंट्स तशें आशिल्लें कळवा तेन्ना तांकां सांग म्हणारी मागीर म्हाका मस्त नाका मेकअप म्हाका लिपस्टीक डार्क कलर नाका म्हाका लायट कलर घाली म्हाका दोळ्या पुरो ते घालची नाका म्हाका ते आयलायनर नाका मस्कारा नाका अशें पुरो सांगची लोक चेल्ली चड आशिल्ले ज्या ताक्कानीक आत्ताच कंपेर आनी कापड न्हेसयताना तशीची आत्ताच कापड न्हेसतना कशें म्हण तुका कितली कोण सपोर्ट केन्ना न्हेसता की तितली तांकां खुशी पुडली चिले तशी न्ही मागीर सायडाक असले दिसना ज्यो म्हाका जितकी अंग अशें कोण कर तशी पुरे कळवा तशें पुरो आशिल्लें आनी त्या मुखार येता येता कसो जालें म्हणारी मेकअपांत एक सुमार नमुन्याचे चेंजीस आयले कळवा म्हळ्यार कशें म्हळ्यार तुका आतां मॉडेलिंगाचे येता पूण फिल्म एक्ट्रेसा पळय पळोवन आनी परत पळोवन चेल्यांक आनी तांकां चेल्यांक कसो म्हण आतां फ्रेंड सर्कल तांगेले फ्रेंड्स आनी पळय करता आतां तुका ताका आमचेगेले सोड आमचेगेले कशें ट्रेडिशनल आमगेले ते कास मारचे हें त्या प्रताचे तक्क मेकअप करता आशिल्ले फुडें पळय कळवा तशी आतां तेय तांणी तांगे फ्रेंड सर्कल चड जशें विंगडान जाती भितर येताना तुका तांगेले रिसेप्शना परत मेकअप तसले पळय पळयताना आसता पळय तेन्ना चेल्यांक दिसता हो म्हाका तशी कोरका म्हण सांगून तशी आनी कसं म्हळ्यार फुडली ट्रेडिशनल विंगड जनाक मस्त जना करूं येना कळवा आतां मेकअप हेअरस्टायल खंयचेय पार्लराचे कोणाय करूं पुरो जाल्यार अशी न्हेसोवचें न्ही पळय कोणाक कळना तेन्ना तांणी कसं करताची दोन्ही कंबायन कोर न्हू कळवा तशी जावका आत्तां म्हणके जावका तशें जावन कितें तांणी कसं करताचें आमकां आमगेला सांगताचें मागीर म्हाका तशें मेकअप जावका म्हणून हांव म्हणलें जाय तुका जावकल्यार हांव तुका ट्रायल करता कळवा तशें एक दीस तूं आमगेले घर कडेन येता की ना येता हांव तुगेले घरा येवन तुका एक ट्रायल करून दाखयता तशी आनी तांकां केलो जाणां कशें म्हणारी आत्तां टायपय जावका जाल्यार चड जावच्याकय नजा तशें आसा म्हळ्यार एक मेकअप करतना तांगेले स्कीन टोनाक तक्कीत आमी कोरपा जाता कळवा आतां काळे आशिल्लें तांगेले टोनाक तक्कयत आमी करका यूज करका प्रॉडक्ट्स पळय तशीची गोर आशिल्ला एक टोन आसता तशी म्हणटाना आमी त्या तक्क आमी मेकअप कोरपा जाता एक पाटी घरा वचून आमी ट्रायल केल्यार केन्ना चांग इथं म्हणा तुवें सीदा वचून ते करचे पाशी सुरे ट्रायल केल्यार तांकां चेल्यांक समाधान दिता मागीर आमकांय थोड्याची धैर्य येता इथं म्हळ्यार पांय वचून डायरेक्ट आमी करतना कसले प्रॉब्लेम जायना म्हूण सांगून तशी कळवा तशें तुका हांव कसो करता आशिल्लें म्हळ्यार म्हाका मिगेल एक 10 वर्स ते हांव हेंची मिगेल काम हांव करता आशिल्ली म्हळ्यार कसो जाल्यार शिकना अशी खाली पळोवन करता आशिल्ली जाल्यार म्हाका दिसलें कसो म्हळ्यार मिगेल अंत भितर हांव कसो लागता एक ब्युटिशियन म्हणून म्हाका एक नांव येवंक जालें खाली हांवें कासमान न्हेसून एक सोन फूल मारचें हेअर स्टायल करचें मात्र न्ही विंगडे कोरका हांव इथं मेकअपा भितर चिके एडवान्स जेवन कोरका जाता तशी त्या मात न्ही मागीर एक आतां पळय तोंडाक फेशियल करचें ब्लीच कोरका
वॅक्सिन कोरका असलं पुरे गोत्तसला रे कितली लायक पडा करेक्ट म्हणून सांग हांव मेगेल 10 वर्स नंतर ते ब्युटिशियन कोर्स केला ते कोर्स केल्या नंतर हांव फेशियल एंड पेपर कोरत तदनंतर म्हाका सल म्हळ्यार आतांचे मेकअप विंगड टायप जावका कळवा मेकअप आत्ताच तकीत कोरपा म्हणटाना कसं केला हांव आतां अकॅडमी वचून कोर्स कोरया म्हण चमकली त्यातनं ते तांणी कसं म्हळ्यार तूं ऑलरेडी ब्युटिशियन न्हू इथं मला सोशल मिडिया भितर पळयला तुका म्हण म्हणाली तांणी पळय तशें म्हणटाना वय म्हण सादारण पुरे पार्लराचें म्हगेलें नांव गोतस म्हाका पळोवन गोतस अशें ना जाल्यार म्हगेलें नांव पुरो जाणां गोतस म्हळ्यार म्हगेलें वक्ल पळय केलो जन पळय हेर स्ट्रेटनिंगाक आका ताका पुरो वताचें तेन्ना तांणी पळय वाडीक म्हणटाना कोण तुका ड्रेस कोरक म्हणून विद्या कामत ಓ ಅವರು ನಾವು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ तश परत आनी ते म्हणटा तशें म्हणून तांकां गुर्तस म्हाका गुर्तना चढते तशी जावन ते अकॅडमी वतना तांणी म्हणाली कसं म्हणाली अशी अशी तू हे कसं तुका इतली लायक करतेस मग तुका मस्त गती ना तुका मेकअप एक वर पुरो एक वर कोर्स करतो पुरो म्हण म्हणाली तशी ते एक वरात ते मेकअपाचे कोर्स करून जाल्यार मुखारसून अंत भितर हांव चिके चेंजीस हाडू पळयले मिगेल अंत तस तकून आत्ता म्हणटा मिगेल म्हणटा चिके थोडे समाधान आसा एक चां करता म्हूण सांगून तशी आतां तुमकां आतां पळोवन आतां कोणाकय दिसली म्हूण जाल्यार हांव ह्या प्रोफेशना वचका म्हूण आतां न्ही ब्युटिशियन कोर्स करूं पुरो एक हेअरस्टायल शिकलेस आनी कशी तांणी आनी कसं गोतस का कशी सूर कोर का एकल्यान हे प्रोफेशना येऊ का म्हूण दिसल्यार कसं म्हळ्यार अंतो आतां एक प्रोफेशन कोरका जाल्यार तुका मेकअप गोतस का हेअरस्टायला विशीं गोतस का पुरा नमनाचें तशी तांकां सारी ड्रेपिंग पळय चडते पुरो जाणां गोत्त आसता इथे आत्ताची तांकां पर्टिक्युलर जावन आसताची पुरो चेल्यो कळवा तांकां गोत्त आसता ड्रेप करच्यान पळय त्या आवडना मेकअप हें ते परत गोत्त आसा न्हू जाल्यार आत्ताच आमगेले ते ट्रेडिशनल टायप सारी ड्रेपिंग आसा पळय त्या तुका थोडे कश्ट आसा इथे नॉर्मल सारी म्हणके नाही पडता तशें करून त्या ती परफेक्ट कोरका जाल्यार आमी ते खंयचे काम म्हळ्यार ते वर्डीक जाल्यार वर्डीके वताना तेन्ना आमगेलो लागीं राबू न्हू इथं म्हळ्यार घरांत भितर आमी तांकां शिकोवचें जायना पळय इथं म्हळ्यार मागीर कोणें विंगड जाणा सोदुका कळवा तशी आनी कसं म्हण नमुनवार चेल्यो आमकां जावंक जाता म्हळ्यार फिगरार सांगचे हांवें कळवा तोर आशिल्ला न्हेसताना सपूर आशिल्ला न्हेसताना कशी आसता दीग आशिल्ला न्हेसताना कशी जावका तेन्ना इथं म्हळ्यार तुका आतां कापड कशें म्हळ्यार थोर आशिल्ला न्हेसताना कापड लेंथ विड्थ परत सम आसूका कळवा त्याची तुका उण न्हेसल्यार तूं कशी न्हेसो येता म्हण सांगून कळवा इथं आमी थंय वतरी आमकां कळनासना न्हू कशी म्हणून तांगेले कापड कशें आसता म्हण आमकां कळनासना तांकां पावती की ना म्हण जाल्यार त्या पावना जाल्यार आमी ते कशी एडजस्ट करून न्हेसोवका म्हळ्यार त्या परत तांकां एक्सपिरियन्स ताजे खातीर तांणी कसं म्हळ्यार आमगेले हॉला आमगेले उठ येवका न्हेसयताना ते पळोवन जातरी पळयला पावना पळो खाली आमी दूर तुका पळयल कुळ्ळे आमकां न्हेसोवचें येता म्हूण सांगू बिलकुल सादिना कळवा तेच तांणी कसं न्हेसून जातरी तांणी तांगेले घर कडेन कोणाके जो तांगेले फ्रेंडाक जो कोणाके जो प्रॅक्टिकली जावन तांणी कोरका तेदेन मात तुका एक अंत भितर तुका मुखार वचचें साध्य आसा तशी करेक्ट आतां तुमी हें सांगल्यात एकल्याक पुरा गोत आसा एक ब्युटिशियन कोर्स केला की तुमगेलो टू नेसोच्या गोत आसा पुरा गोत आसल्यार सो तसं एक क्वालिटी आतां एक कडेन आमी भायर वता ती थंय एक वार्डिके घर तांणी एक संभ्रमांत आसता ती सो आमी थंय वतना सो तसं एक कसं क्वालिटी तांगेले आसूं का म्हूण तुमकां दिसता एक वकले सिंगारतलेन तूं तांणी एक प्रोफेशन जावन घेवका जाल्यार कसं म्हळ्यार सकडा पयशे फुडें म्हणजे रूप म्हळ्यार एक देवान दिवचें प्रति एकल्यान पुरो जेन्ना ब्युटिशियन म्हळ्यार तांणी छंद जावन वचून भायर वचून म्हळ्यार छंद करून वचचें तसले परे न्ही इथं रूप तांगेले तांकां रूप येवचें जाल्यार तांचे भितर आमगेलें रूप कशें आसा की त्या आमी रूप एक छंद करून नीट जावन वचा भायर वतना कळवा तशी सिंपल खंयचे जाग्यार तुका वतस की खंयचे ओकेशन म्हळ्यार खंयचे एक कार्यक्रम वतस तूं त्या ताका आमी ड्रेस करून वचका एक जलवा मागीर कसं म्हळ्यार आमी सकडा लोट एक मेळ नोचका वतना कळवा तांगेले कोणाचे आयलेचे एक काय नाका तूं तोंडान हास सकडा पयशे फुडें हांसोवची हांसच्या कशें आमी दूड दिवचें ना न्हू वय की न्ही थंय वचून तांगेले लटवून तूं एका हांसून उलय कोण जाल्यार तितलें हांसून उलय ते खुशी येता तांकां गुर्तू ना जाल्यार व्हरना तूं आमगेला उलयलवा तांकां खुशी जाल्या इथं म्हळ्यार आमी थंय वचून आमी एक
प्रोफेशनल आर्टिस्ट म्हूण सांगून मना घेवन पळय आमी जडव जावन बसचे तसले पर केले तांकां खूश जायना आतांचे कळवा इस तांगेल घरावत तूं घरकड वचून तांगेल ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನ ವಸ तांगेल ಒಟ್ಟು तांनी उलयले पर आयकव आयकून तांगेल ಒಟ್ಟು तुमकां कसले सांगू असव ते तांकां मना वची तशी सांगा कळवा कोणा जाल्यार आमी सामी उलयले ಅಂತ आसता तेच तुमी तांगेल ಒಟ್ಟು मेळन वचा तुमी हें करतना आनी आमी केन्नाय तांगेल संबंद दवरून घेवका आतां आमी काम करून वच्चे तांगेले दुड्ड घेवचे येवची न्ही मुखारसून आमगेले कशें म्हळ्यार आमी तांगेले सगळे फॅमिली भितरी तांणी आमकां उडगास करतशें आसुका तेच करून आमी कशें म्हळ्यार तांगेले घरा वतरी तांगेले कोणेय येवचे घरांत तांगेले एकतले आसतले कोणेय आसूं तांगेले एक आसून कोण उलयाची तांणी मुखारसून केन्नाय तुमकां तांगेले फॅमिली भितरी अप्पत तशी जावका तशी तुम्ही सांगल्यावरी तुम्ही सोशल मीडियान तो मस्त फेमस हवंय तुमगेला सोशल मीडिया पेज पळयतना ಕೆಲವು ಶಾರದೆ ಸಿಂಗಾರ್ಲೆಲ್ಲ पळयला तुम्ही एक स्वर्ण पूल माळचे एक छंद विषय एक होड विषय सो तसल हान तू एक देवाक एक स्वर्ण पूल माळचे एक तुमकां अवकाश मेळ्ळा सो तुम्ही दोन कडेन एक जोड मट्टान तो न्ही मंजेशकान तू एक 21 वर्ष दुखून तुम्ही इतले स्वर्ण पूल माळत आसा ती देवाक सो ताच एक एक्सपिरियन्स कशें तुमकां ते शारदेले ते एक जोड मटा शारदे विषय म्हणजे म्हाका आतां सांगतानाची अंगाक कंठ येता सुरू कसं म्हळ्यार हांव तेन्ना एक 4 वर्सां जालां मात हें श्रृंगारच्यान तूं बायसोन तेन्ना मनमी टायमार शारदेक सण फूल मारतना म्हण घरांत आमी अशी रेस्ट घेतना अशी उलोवचें आसा पूण हांव अशी म्हगेली मायेला म्हणटा आशिल्ली म्हाका एक पाटी वेंकट म्हणजे शारदे एक पाटी पळोवका लागीं तांणी माळतना न्ही पळय म्हाका एक पळोवका म्हणून आशा आसा म्हूण सांगून अशी होते हांवें म्हळ्यार वय थंय परवाचें सोडता की ना की म्हूण सांगून हांव म्हळें अशी वचून लागीं वचून पळोवचें कसं करूं असं मस्त कसं की आशेल वचपाक पळोवपाक तितलें म्हणटनाची नमगे ना तूं बगला मारतास कोणगी बगला मारतास म्हण भायर वचून पळयतना ते जोड मठाचे ते भटमामा तांणी घरकडे येवन सांगता अशें मागीर आमी शारदे एक सोन फूल म्हणून फूल पूर रेडी केला त्या सांगील मनशीन येता म्हूण सांगेल ती येयली आतां फोन करतरी सांगता असो कसो करचें म्हूण कळ्ळें एक येवन आमगेले एक देव एक शारदे सोन फूल माळटा म्हूण निमगी तनस पळा हांव कसं लेखतस की ते म्हाका कूडले देवान आपयल न्हू म्हूण सांगून सांगतना म्हाका रावन म्हगेलें अशें जातस त्या एक म्हाका खूश आस पळा आजी थंय तुकून म्हगेलें एक सण फुलाचें पळा कशें म्हळ्यार एक देवी माळच्या वचून आमी एक देवी एक सण फूल माळका जाल्यार दिसना सुरे वचका जाल्यार तिगेले पांय म्हळ्यार एक विसर्जन जावन आसता शारदे सण फूल माळतना जाल्यार तिका एक पांय पळोवन सुरेक तिगेले एक सुतूक काडून मागीर सुरू करचें काम कळवा त्या एक तिगेले एक अनुग्रहान आजी की हांव कोणाकय सण फूल म्हळ्यार म्हाका ते शारदे सण फूल म्हळ्यार म्हणकेची एक म्हळ्यार वर्सा एक्सपिरियन्स एक धन्यता भाव एक देवाक एक बदलची वय तशी आनी एक 8 रुपयांचे देव म्हूण सांगताची मंजेश्वर तांगेले एक शारदेक तांगेले म्हळ्यार चेडवा शारद तांणी स्टार्ट केलेलें आजी त्या शारदेक कितले 60 वर्सां जाता तांगेले मार 4 की पुरो 60 वर्सां वयल जाला तशी त्या एक शारदेक एक सण फूल माळचें एक आमकां एक भाग्य मेळ्ळेलें आसा थंय तशें सादारण 21 वर्सां जालीं आमी तें माळो स्टार्ट करून तशें आजी की आमी थंय इतले दूर जाल्यार पळय थंय वचून आमकां माळची म्हळ्यार एक संतोश देवाक तशी त्या एक म्हाका बारीक खुशी शारदेली एक माळची म्हळ्यार तशी तुमगेले एक प्रोफेशन म्हणचे त्या एक आतां कसं म्हणटा ती मस्त जनाल दोळापण अशी आता एक इव्हेंट जाता कशी इव्हेंट मॅनेजर्स कसं एक इव्हेंट चंद जाता आसता तांणी कोणाले दोळापण तशी ती एक वार्डीक जावो खंयचे एक फंक्शन जावो एक तुमगेल कामान आतां एक मस्त छंद जाता त्या एक सगळे फंक्शन एक छंद हाडची काम एक व्हंकले सिंगारतल्यान करच्या वय कसं म्हळ्यार आमी व्हंकले न्हेसोवचे म्हणटना आमी ते व्हंकलेले न्हेसोवचे अंत भितर हॉला कुडा भितरी आसताचे आमी म्हळ्यार जे आईल जेनाक गोत्तसना कोण भितर शृंगारतास म्हणून तशें तांणी कसं करताची ती व्हंकल छंद जाला म्हणजे जाल्यार तांकां खूश जावन भितर रूम येवन पळोवचें आसता कोण शृंगारलेलें म्हूण सांगून एक दीस म्हाका तांत भितर एक कसं जाला म्हळ्यार एकली बायल मनशी येवन म्हगेलें म्हाका कोण म्हूण गुर्त ना ती भितर कुडा येवन म्हणलेली वैगो देवा आजी तूं वय शृंगारलेलें म्हूण सांगून अशी उलयली ती म्हगेलाक आवय म्हूण सांगलें पळय तुगेले पाय्या एक काळी दार बांदून गे
इता म्हळ्यार आयचे वक्कल पुरे हॉला भितर उलयतसच भारी चंद जाला भारी चंद तुक दृश्टी पडत ताजे खातीर तुगे पांय काळी धरून बदवय इता म्हळ्यार म्हाका तीन ते सांगचे फुडें एक 2 महिने दुखून एक नमुने कसं की एक पांय दुखी म्हळ्यार आमकां एक कापड न्हेसत म्हळ्यार एक 100 फाटी बैसून उठा कळवा बसचे उठाचे करचे म्हणटाना तेन्ना लेखतच पांय एक नमुने दुखी अंगा दुखी आसा कसं म्हणून कळली म्हाका ते बैल मशीन येवन सांगता बदल सांगू हांव म्हाका ती बैल मशीन कोण म्हणून गोत ना हॉलान तूं सुरे पळयनी मागीर पळयनी खंय की एक देवान येवन म्हाका भितर येवन सांगला वरी जालें तूं एक पांय एक काळी दोर बांदी म्हूण सांगून तीन सांगला वरी हांव घरकड वचून कसा केला काळी दोर बांदले ताजे नंतर म्हाका हाजी काही दुखी ना ते तशी त्या एक म्हाका एक देव भितर येवन म्हाका सांगले की जेव म्हण हांव तशी लेखचे केला पटी तशी सो तुमगेले एक काम म्हणचे ते एक मस्त एक इम्पॉर्टंट सो अशीची आनी आमगेले समाजान तूं मस्त जन तुमगेले तसला प्रेरण घेवन असं हें एक प्रोफेशन जावन घेऊ का एक हॉबी जावन जाल्यार एक शिकू का म्हूण हांव विश करता अशीची तुमी एक 1,500 व्हंकल्यांक सिंगर लावून सांगला 1,500 फॅमिलीक एक खुशी मागशी तुमी आशिल्ली ती अशीची तुमकांय बरें जो की तांकांय तशी फॅमिली टच केलेल्या एक तुमगेले एक ते एक खुशी तुमगेल मीत तांकां मेळ्ळा सो अशी तुमकां आनीक चड 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 तुमी सिंगर जावचून चड जनाल खुशीक पात्र जावचे एक ऑपॉर्च्युनिटी तुमकांय मेळ्ळो म्हूण विश करता आज हांगा येवन तुमी तुमगेले एक्सपिरियन्स आमगेलो शेअर केला तुमकां हांव धन्यवाद सांगता तशीची आमगेले हा कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.